फिफा अंडर-17 वर्ल्ड कपात ब्राझील तिसरी सुवात मेळ्ळी। शेनवारा कलकत्ता सॉल्ट लेक स्टेडियमार जाल्ल्या मॅचीत ब्राझीलान मालीक कांयच न्हू कशे 2 गोलांनी हरयले। ब्राझीला खातीर एलान आनी युरीन एक गोल मारलो। दोनूय गोल दुसऱ्या हाफात जाले। गोयच्या आदली मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकरांच्या पयल्या पुण्यतिथी निमतान गोमंतक मराठा समाजा वतीन दयानंद स्मृती सभाघरात श्रद्धांजली सभा जाली। राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार हे वेळार आशिल्ले। ताईन जे कितें आमकां दिशा दिल्ली ती फुडें व्हरपाच्या संदर्भान आमी योग्य त्यो गजाली करुया। हांव कार्यक्रमूच म्हणना, योग्य त्यो गजाली करुया। तिच्या नांवान एखादी जर तर आमी शिक्षणाची पद्दत किंवा शिक्षण फुडें व्हरपाक कितें करूंक शकले जाल्यार दॅट इज मच बेटर दॅन एक पुतळो काडून किंवा खंय तरी नांव दिवन जे आमी एफेक्ट हे करूंक शकतले, ताज्या पेक्षा तें म्हत्वाचें आसतलें। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।